What's up guys, welcome to my new vlog. सकाळ दाखवून ब्लॉग करणी हांव फर्स्ट टेन्शनार मेगेल पुरा मेगेल कंप्युटर वायट जाल्ले आनी व्लॉग कशी येवचे नागरपंचमी दिवस व्लॉग केल्ले आनी तेवूय घालचे जायनी म्हळ्यार ते आसना कॅमेरांत आशिल्ले आनी कॅमेरान तूं म्हळ्यार मस्त हेवी फायल्स आशिल्ले तर ताजे खातीर हांव म्हळ्यार मेगेलो कंप्युटर ना तर एडिटींग करचें जायनी आतां जस्ट अशी कमेंट वाचित आशिल्लो आनी हांव कमेंट वाचितना पळयलो फोनान तूं करीत न्हय तर तेन्ना म्हाका क्लिक जायनी वय फोनान क्लिक करीत बट मेगेल फोनान तसना क्लॅरिटी इतले लायक येना जितले म्हळ्यार ते कॅमेरान येता करून कॅमेरान येता न्हय तितले अंतू येना तर आतां हांव ट्राय करता असो म्हळ्यार फाल्यां कोत्ता ते कशें केन्ना मेळटा म्हाका मेगेले कंप्युटर तर फाल्यांचे फाल्यां पळया बट आत्तां हांव जस्ट व्लॉग केला तो आतां जस्ट घर कडेन आयला हांव आतां अम्मा हांगासर हाय तर हांगा जस्ट आयला आनी हांगा जेवच्याक अम्मान काल आसना काल हांव येवचें जायनी म्हळ्यार अम्मा काल येवचें म्हाका काम आशिल्लें तर नागरपंचमी आशिल्लें तर अम्मान आसना पत्रोडो आनी पत्तोळी पुरा केली पळय हांगा पळया ते काल आसना अम्मान आसना पत्रोड केल्लो आनी ह्या पत्तोळी वा आज हांगा खावचें आयला आनी हांगा आतां अम्मा सेपूची भाजी केला तर आतां जेवणाचे पुरा सेपूची भाजी एक नंबर आतां जेवया लायक करून यम्मी यम्मी खावया आणि पत्रड पडून म्हाका तोंड दाखोवन उद्दा देऊन तसत चलो हांव लायक करून जेवता आनी लायक करून पतोळ खाता आनी मागीर मेळया तो हांगा आमान म्हाका प्लेटान तो वांड दिला चलो आतां जेवया जस्ट आतां एक क्लिनिका दाखोवन हांव पिकअप केला हिक गोत नाशिल्लो व्लॉग करतस करून आत्ता सांगता आत्तिक सांगला व्लॉग करतस करून हांव लेखता ती यो कसला म्हाका म्हणटा असं व्लॉग घेता म्हणून म्हण खंय व्लॉग आमगेले एडिटींग तर चलना कंप्युटर ना मागीर हांव आसना एक कमेंट पळयलें की आसना तूं फोना दाखोवन करत न्हय अगर वय हांव सांगलो फोना दाखोवन कर येत मेगल मात्यान तूं तें येनीच आशिल्लें बट हांव कशें लेखतस की मेगल फोन आसना प्रॉपर क्लॅरिटी येना ताजे खातीर हांव करनाशिल्लो बट हांव लेखलें ठीक आसा पुरो जाण मिस करता आसा ते आज व्हिडिओ आज आसना मेसेज पळोवन आसना म्हाका म्हळ्यार यार कसं न्ही यार आज व्हिडिओ गायज तुम्ही आमकां कितली सपोर्ट करता ती आमगेले कंप्युटर वग्गी रिपेर जाताले आनी आमी विल बी बॅक इन फॉर्म वय मागीर हांव लेखलें की आसना आमी मिस करचे ना फोना दाखोवन करया क्वॉलिटी कशी असो बट तुमकां व्लॉग पावकार बट येस गुड मॉर्निंग गायज हे नेक्स्ट डे आनी मोबायलान तो शूट करतना कसं की विंगड फील जाता म्हाका म्हळ्यार अभ्यास ना म्हाका तर ताजे खातीर आतां जस्ट उठयल्या आनी आज थर्सडे आनी वचाके आसा म्हाका आज वग्गी वचचें आसा तर ब्रेकफास्ट रेडी करया पळया कसं करचें च्या दवरता फस्ट वचून आनी मुखारचें प्रिपरेशन करया हे पळय मेगेल जाग कशी खाल जाला पळय हांगा मेगेल कंप्युटर हांगा आसता मेगेल CPU हांगा आसता कसं की विंगड फील जाता वयर हांगा पळयतना आसना कशें ना म्हळ्यार विंगड फील जाता कांय ना ते येतालें आनी तेदोळ ते आमी मोबायलान तो शूट करया तो दूध काढला दूध हुन करया आनी च्या दवरया तर दूध दवरला आनी चावे दवरला काल दाखोवन आसना मेगेल ध्यान आसना भटकला म्हणल्यार कसन करची करून कांय कळना म्हळ्यार मेगेल ध्यान आसना ते कंप्युटर आसा केन्ना समकून जाता केन्ना समकून येता तर ताजे खातीर आनी हे आयची गोतना कशी व्हिडिओ क्वॉलिटी जाता चड म्हळ्यार प्रॉपर येना म्हाका दिसता गोत ना पळया जशी चलोवचें आतां फिलहाल केले आतां म्हळ्यार जेदोळ ते येता करून पळया आतां हांव कसन डिसायड करून येदोळ ते म्हळ्यार कसन ब्रेकफास्ट करची करून अदीक जागे येता ते निमगी त्या कसन करचे आस करून पळया आतां तर हांगा चावे रेडी जाला आतां म्हाका कळना कसन करची करून तावळ दाखोवन हांव आलोचना करतास कसन करची करून तर इजी करतास हांव एक नॉर्मल आमगेले फोव उपंड घाल न्हू मागीर क्लासाक वता हिका आतां जागा येता आनी निमगुया की ही कसन करतास आनी चलो हांव फस्ट आतां फोवा खातीर चॉपिंग आनी पुरा करता आनी रेडी करता तर आतां हांव हांगा कांदो घेतला कांदो चिकी व्हड घेतला तरी आमकां तुमी पुरा सांगला की न्हय कांदो आसना चड घालता म्हळ्यार ते फोव चिकी सॉफ्ट जाता तर हांव आतां पळयता आसा कांदो चिकी चड घालता म्हळ्यार फोव चिकी सॉफ्ट जावो तर आजी चिक्के तुमगेले एडवायस घेवन हांव आजी फोव करता आसा पळया कशी जाता करून आतां हांव चॉपिंग स्टार्ट करता हांगा कांदो आनी पुरो चॉप करून जाला
हे आपला आज चड म्हळ्यार चॉप केला म्हळ्यार आज व्हड कांदो घेवन चॉप केला म्हळ्यार लायक कोण सॉफ्ट जेवो पळया हांव येदोळ ते ट्राय करनी अशी मेथड तुमगेले एडवायस घेवन हांव करता आसता आतां हांगा कायल दवरता आनी फोव रेडी करता आता तुमगेले एडवायस घेवनूच हांगा कांदो न्ही पुरा म्हळ्यार चड घालला आनी आतां तो हांव फोव मिक्स करता आनी फोव रेडी करता मागीर लायक कोण प्रिय मित्र धनिया घालया मागीर लिंबियो घालया आनी खावया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आता एक दिवस स्किप जाले आमगेले एक दिवस स्किप जाले बट आता काय करचे जायना ताजे खातीर तुमकां आमकां व्लॉग मेळ्ळे तर आज ही आमी मोबायलार शूट करता आसा आनी आज मोबाईल व्लॉग चलो हांग पळय आता ब्रेकफास्ट रेडी केला हांव ओके रेडी करतास आज पोहा आता आजची कांदो आनी पुरा चड घाला म्हळ्यार आमकां कमेंट आयला की कांदो चड घाल्यार सॉफ्ट जाता के तो हांव ट्राय करतास पळय आता ओके चलो ठीक आसा तू हांव आता म्हाका एक कळना हांव कसन बनवू म्हळ्यार हांव तर आलोचना करनी अय्यो देवा आता कसं करचें तू म्हाका एक ना पळयता फ्रिजान कसन पळयता राब कसन तर न्हय तू तांचे कडेन आता घंटी गेल्यार कोतस तुका ना न्ही देत तसो चल ठीक आसा तू पळयता राब ओहो ओहो घाल्ले आता हांव आतां लायट मिक्स करूया आता गोता कशी जाता करून आई डोंट लायट नो येतले चलो ठीक आसा पळया किती छान दिसता ताची कलर होय कांदो चिक्की चड घाला आजी प्रिय मित्र धनी आज की सरला हांव पळयला असं करून आता पळय आता कसं मागीर टायमार घालया आजी वयरी ठीक आसा स आतां पळया ती य प्रिय मित्र धनिया घालता स ओहो प्रिय मित्र धनिया सुपर एक नंबर आधी इतले वेळ आमगेलो गे आजी आधी इतले आशिल्ले आणि आता कसं करचें असं आवडली तर याचे आता सद्या घालया आणि मिक्स करया मागीर वचून हाडया ओहो मार्केट वचून आमगेले हो आजी यम्मी दिसतास एकदम तर आता लायक करून हाका आमी लिंबी पिळलो लायक करून खावची वे आंबूडची वे वय लायक करून आंबुड्या तर लिंबी पिळया एक नंबर सुपर चलो अंत बी पडल्या बी काढता हांव बट एक नंबर टेस्टी बी काढला ते बी काढता हांव हा आम्ही खाताना सेवय घालयात आमगे लागीं सेवय आसा वय सेव असं सेव घालून खाल्या म्हाका फस्टाक म्हाका बी काडचे ती बी घालला आम तू बी पडली ओके चलो ठीक आसा काढता का अरे यार फ्रिजा भितर बीटरूट आसा स्प्रिंग ऑनियन आसा तर तू कसन खाव गो स्प्रिंग ऑनियन आणि बीटरूट पासून जाता हांव एक काम करू बीटरूट राईस बनवू हे बीटरूट राईस हे कसं बीटरूट राईस हांवें बनयनी फर्स्ट टाइम बनयता भाई तू म्हाका कसं खावयतलो ना म्हाका तू वच्चे आसा म्हाका वेळ जाला मागीर दनपार येवचे आसा जेवचे आसा टायमार मेळटलो म्हाका जेवण येस 1 पॉट बीटरूट राईस आजे 1 पॉट वे आमगे हांगे पॉट आणि त्या पॉट आणि हे पॉट पुरा पॉट वे वय मजा येतला ट्राय करता हांव बीटरूट राईस करू थंय तर हांवें पळय न्ही खाय न्ही ग्रीन पीस आणि बीटरूट घाल न्हू 1 पॉट राईस अरे वा मग तंदू ग्रीन दिसना तुका म्हळ्यार पिंक दिसतले कसन दिसता तुका गो म्हाका गोत ना कसं लायक दिसतले मी करया जाय पळोवया ट्राय करी हांवें खाय न्ही येतोळ ते तुवें खा दोघं वटू खावया आणि एन्जॉय करया बीटरूट राईस आणि हे पॉटा वतल ते आणि 1 पॉट विथ द In सेकंड this- पॉट 1 पॉट विल गो इन दिस पॉट आता मी टेस्ट कोण पळोवया होय होय सुपर तर आज असं चड कांदो घाला गो तसो तुका आज चड कांदो घालनो लायक करून सॉफ्ट केला का हांव टेस्ट करून पळयतली इत्यागतच वे हा केन्नाय म्हाका पोहा लायक जायना पोहा आज like हांव जायना. पोहा खाऊन पळयता होय आजे पोव लायक जाल्लो दिसता पळय हांग लायक म्हाका दिसता सर और देख के ही लग रहा है यमी बना है चलो पळय कशी जाल्ला करून मीठ चड जाल्ला की गो वापस मीठ घालना हांव ताका ओके
रेडी स्टेडी गो. लाईक झाला हा आज तू पोहा एक नंबर बनेला. बद्दाची सुपर थँक्यू सबस्क्रायबर कोण हे सजेशन दिलेलं. ओय कांदो चड घालच्या खातीर थँक्यू सो मच आमकां गोत नाशिल्लें हांव म्हाका दिसता थोडे त्या कांदोची थोडे घालतले ताजे खातीर बट आज न्हू आजच न्हू चड तेलय घाला गो जसो तुका मेघाल हाता तातूंत चड तेल पडला हाजी पण लाय झाला. वय वय म्हाका दाखय म्हाका गोत ना यम सुपर बद्दली एक नंबर सुपर. एक नंबर गाइस एक नंबर. चलो आता आंबूडचे ब्रेकफास्ट करूया मागीर हांव मेगेल बनयता सुरू खावया. चल हा फटाफट खावया आणि ताजे मागीर आमी एक्सपेरिमेंट करूया बीटरूट ओटू 1 पॉट बीटरूट राईस. यस. सो आज ही गणेशान पोहा बनायला एक नंबर. हांव फर्स्ट टाइम लायफान तूं पळयात फर्स्ट टाइम लायफान हांव फूल आंबुडला नाजाल्यार हांव अर्द पोहा हक्क दित केलें निमग्या. वय ना जाल्यार म्हाका मेळटा पुराय. आज हांव वरला खात तसं पण हांतूय ते 3 हात घालून खाल्ले गो तसो तुमकां. आज सुपर जाला. थँक्यू आमगेल सबस्क्रायबराक तुमगेल मिती आज हांव फूल पोहा खाल्ला. हांव एक खाता आणि वरला बंद कर खाऊन सरयता. एक नंबर बनेला आज ही गणेशान पोहा. ये आज गणेश पास हो गया. थँक्यू सो मच. आज हिने शेंगदाणे लायक कोण घालला नाजाल्यार शेंगदाणा कांड व्हरता सायडाक म्हाका नाका म्हणून. आज ताणें त्या लायक रोस्ट केला. सुपर. आमगेल तांणी पिवन जाला. आता मी लंचा प्रिपरेशन करतस हांगा पळय बीटरूट काडला आणि आता लायक कोण चॉप करतली. चुकुंदर कसं नाही चुकुंदर कसं चुकुंदर चुकुंदर म्हणटा हिंदीन तू. अक्का अरे चुकुंदर की चुचुंदर. चुकुंदर. अच्छा चुकुंदर मग गोत नाही यार चुकुंदर म्हणता करून बद्दची हा बीटरूट म्हणचे अक्का. जायता तू बीटरूट म्हणा चुकुंदर म्हणतात का. वही वे मागत ना भाई कसं नाही चुकुंदर की चुचुंदर काय कळना बद्द वे. अरे हाँ चुकुंदर राईस चुकुंदर की सब्जी यूट्यूबवर पळय. अच्छा मगोत ना बद्द सांगता हांव चुकुंदर आयकनी येतो हांव खाली बीटरूट आयकला बस तितल्यांची. हिंदीन चुकुंदर म्हणतात. ओके ज्यादा चुकुंदर का ज्यूस पीने से खून बढ़ता है अशी म्हणतात. वही वे म्हळ्यार आज मेघ पुरा म्हळ्यार रगत म्हळ्यार फुल तांबडी वे आजी. आणि कंचे तुका येल्लो कलर रगत असतो आजी चड तांबडी देतो म्हणाल कंचे आता काय कंचे कलर आशिल्लो ते म्हाका गोत ना आत पळय न्ही म्हळ्यार रेड आशिल्ले आनीक रेड जात की हांव एक काण पळय तुगेले की कशी आस म्हणून. हा पळय खचाक कर हा खचाक करून काडी घे नक्के घे. तू कसे आमगेल कॉलेजान तू आम्ही स्वतः सेल्फ प्रिक कर न्हू फिजिओलॉजी लॅबान तू स्वतः ब्लड एवरी ट्यूजडे. आज टाइम म्हाका गुडघा सोजता ट्यूजडे. आमगेल फिजिओलॉजी हे आशिल्लें प्रॅक्टिकल्स तांतू भितरी एवरी ट्यूजडे ह्या बोटान तू इथे म्हाका हांतू जाता आशिल्लें ह्या पुरो बहीण जाता आशिल्लें. हांतू घेवचे निडल घेवचे स्वता प्रिक करचे आनी मागीर ते ब्लड काडू आमी पळयचे RBC WBC हे ते पुरो प्लेटलेट सुपर मायक्रोस्कोप अंडर. आज आता म्हाका फर्स्ट टाइम फर्स्ट प्रिक करताना आमकां जायनाशिल्लें. कसं केलें कतेच थंय ते अटेंडर आसता लॅबान तू पिवन अंकल ताका सांगलें अंकल येलो मार दो हमको. पिवन अंकल म्हणटा मेरे को नहीं होएगा बट ताका प्रॅक्टीस जाला आमगेलो टू फर्स्ट टाइम कोणा बाई करता जाल्यार तो आजी प्रिक करता अटेंडर. सही है नशीब हांव मेडिकल फील्ड वचचे वय नाल्यार स्वताक प्रिक करता एवरीडे फुल 1 इयरा खातीर 1 इयर एवरी ट्यूजडे. लायक न्हू आता तू कळली न्हू कशी प्रिक करची करून. वय हांव करूं तुका नाका जरूरत ना म्हाका नाका जरूरत तू हांगा कर. आता इतले बोल्ड जाला की कोणाक टिंग टिंग टिंग. ओके टिंग 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 आता हांगा टिंग 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 करी. वय वय चुकुंदर काडका वे चुकुंदर काढा तो चुचुंदर करी. चलो हांगा आता लायक कोण चुकुंदराक लायक कोण कट करूया ताजी मागीर हाजे चुचुंदर करूया. वय ताका हें करता कसं नाही ग्रेट करता हांव म्हाका ते व्हड पीस लायक जायना. ग्रेट करचे का हांव ग्रेट करून घालता. ओ ओके चलो ठीक आहे हांगा लायक कोण चॉप करूया ताजी मागीर ग्रेट करूया. तो हांगा तो ग्रेट करतास चुकुंदरा ग्रेट करतास. होय चकुंदराचे चुचुंदर करतास ती आता हांगा चॉपिंग कोण जाला ती गेले
लायक कोण चुचुंदर का कुचुंदर केला काय सॉरी लायक कोण चुकुंदर का चुचुंदर कोण सोडला येणार चलो आता हांगा आता कुकर दवरला आणि कुकरान तूप घालला येणार एक नंबर तूप क्या बात है थोडे तेल थोडं तेल एक नंबर सॉलिड तर आजी लायक करून चुकुंदर राईस होय ना सुंदर राईस चुकुंदर एक नंबर चुकुंदर तर नेक्स्ट कसं नाही हम गेले हा होल स्पाइसेस ए कसं नाही होच पैसे चिके सोच समझ के खांतोय घालतो गल्ला काली ओके चिकी सोच समझ के सोच समज केच घालतो ओके फाईन 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 चलो अंगलाय करून लवंग गेला आणि खाली 2 ब्लॅक काली मिरी दालचिनी दालचीनी वाव सुपर एक नंबर चलो आज ही फुल एक नंबर बीटरूट राईस इज कॉल्ड एज चुकुंदर राईस ऑल्सो कॉल्ड एज चुचुंदर राईस तो हांगा टिक्के पाल्लो हा ठीक आहे पाहिलं हा पण आता चिक्की शिकतच आता मी एक एक करून चलो हांगा आता लायक करून थोडे जिरा जीर चमक चलो हांगा आता चिक्के लायक करून रोस्ट जेवो तर आता कांदो सुपर एक नंबर वाव आणि तू चुकून जरा तू ग्रीन पीस आहे वाटतं असं तर मग ग्रीन दिसा ना मागीर ते अरे यार तू कसं कलर कसं करता तू त्याचे अरे कलर कसं करता म्हळे लायक कोण ग्रीन खाता ना चिके ग्रीन दिसता की नका कधी कधी ते घालता असं थोड्या कोणी मग ते ग्रीन दिसना असं खंचे कलर दिसता थोड्या मागीर खंची कलर दिसतो पण सांग ओके ओके जायता हांगा लायक करून आता मिक्स करूया थोडे जिंजर गार्लिक पेस्ट घालता ओके जिंजर गार्लिक पेस्ट क्या बात है एक नंबर सुपर इन्स्टंट फटाफट राईस करचे आणि एन्जॉय करचे सुपर एक नंबर तो थोडे हळदी आणि आमगे फेवरेट कश्मीरी पावडर क्या बात है आणि चड घाल नाका म्हाका टेन्शन नासता चलो कसन घालचे आजी पळया आणि कसं नाही आहे थोडे गरम मसाला गरम मसाला स्लाइट एकदम स्लाइट ओके 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 चढ घाल ना चड घाल नाका नाही पडायची चलो ठीक आहे सॉलिड एक नंबर हांगा पुरा लायक करून मसाला रेडी जातस आणि लायक करून मिक्स करूया क्या बात है ठीक आहे भाजो मसालो मागीर आमी तांतू बीटरूट घालचे आणि ग्रीन पीस घालचे आणि राईस घालचे हे इम्पॉर्टंट ओके 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 ते इम्पॉर्टंट चिकी थँक यू भाजो. ओके फाईन लायक करून चिक्की भाजो उदक घालया क्या बात है सुपर एक नंबर मीठ घालता मीठ घाल न्ही. अच्छा मीठ घाल का ओके ओके त्या मागीर राईस आणि घालता चिकी ऍडजस्ट जाता चल ठीक आहे चल तुम्ही करा पळया कशी टेस्ट जात करून आम्ही हांव येदोळ ते खायनी ती वय खायनी फर्स्ट टाइम करत आसा ती एक्सपेरिमेंट कसन की नवे नवे कर का न्हय या मी पळया गेलो तू जेवत ना ती फ्रेंड हां तिका तर शी हेट्स बीटरूट ती आज म्हाका बंदूक घेऊन उडयतली की तू हाड तू बीटरूटा राईस हाडला व्हेरी गुड ती हांव बीटरूटा भाजी व्हेल्यार ती ताकड बरी पळोवन खाता ती पळोवचें की जायना आज दाखय तिका पळया आज कसं हाडला तुका फेवरेट पिंक राईस दाखय चलो लायक करून फक्त असं आणि लायक आता हे आणि बीटरूट घाले आमचो चकुंदर चकुंदर वस रे भितरी आणि चुचुंदर जाऊन यो भाईरी ए शी चलो सुपर चलो लायक करून मिक्स करूया ग्रीन पीस घालता तू घाली आराब अच्छा बटाट घालचे ना वे नाका शी नको वे बदव वे नाका चलो ठीक आहे तुमका जाऊ गाव का जालो तुम्ही बटाट घाल करा ती वे, आमची गेला बटाट पुरा आमचं जेवग वय पण बटाट ना जाल्यार एन्जॉय वे ना है ना चलो अरे ग्रीन पीस सुपर एकदम चिटकला हे कसं जाऊ ग्रीन पीस ग फ्रोझन नव्हता ओहो हांव फ्रोझन नव्हते आता लायक करून आणतो ग्रीन पीस चमकला सुपर कसं कलर आयला गो एक नंबर कलर आला क्या बात आहे आता सांग ग्रीन पीस खंयची कलर दिसतो असं आता दिसतच तर ग्रीन असं मागीर बॉल येतात गोत ना ते आता गोत ना कसं जाता मुखारी चलो ठीक आहे छान दिसत चालले आता खाली राईस बाकी ओ होई बा सुपर एक नंबर खाली राईस आणि
सिटी कडची आमगेर चुकुंदर राईस रेडी. येस हांव कुकुंबर म्हणचे सगळं तसं तुका म्हाका ते. येत ना कशी लागतली हांवें फर्स्ट टाइम करता सर. हे बाबा कसन तू गेले एक्सपेरिमेंट करते की आज तू. अयो देवा म्हाका सकाळी तू सगळे एक्सपेरिमेंट कर म्हाका खवयता आता तू खा. जाय ते चल हांवय खाता. तुगे तून केला एक्सपेरिमेंट पळोवया कशी जाल्ला करून. सुपर हांगा करून एक नंबर जाता जाता. तो हांगा राईस धुवून दवरला तिणे आणि तो मीठ घालता सत. ठीक आहे त्या टेस्ट करून पळया ना त्या खाली त्या कशी लागतात. ओके ओके ओके. मला कसं स्पाइस बीस समज की ना मला. हां 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 ठीक आहे. मीठ घालून त्याला कळच ना. ओके वय वय कळलं. सुपर एक नंबर. टेस्ट करून पडे तसं. हे आता भाजी म्हणजे लागतं हां पळ्या बदल आहे. लाईक झाला लाईक झाला. यांची भाजी खातोय मागिरी ना 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 हे घाल ना. पण लाईक झाला ना भाजी. वय सुपर झाला एक नंबर. क्या बात है एक नंबर. आज चुकुंदर राईस पळया कशी जाता. वय चुकुंदर काय चुचुंदर जाते की पळो आता कसं नाही. तू ऐकलं त्याची मागशी पडला. होय लाईक ना त्याची रायमिंग येत तसं. ओहो रेड राईस वयाची पिंक राईस. पिंक कलर वया. अरे बापरे डार्क पिंक रेड ओहो. रेड म्हणजे सुपर सुपर एक नंबर. पळया आता कशी टेस्ट. तुम्ही खेळला वय की नाही. तुम्ही खेळला वय की नाही सांगूया ह्या पळय तुम्ही या कोण काल तुम्ही या केला वय दळते प्लीज कमेंट करून सांगा आमका. आम्ही तर कर मी आम्ही तर फर्स्ट टाइम करता सध्या. वय सुपर एक नंबर. आता दूध घालतस. क्या बात आहे. उदक घालता आणि ताजे मागीर कुकर बंद करता आणि सिटी काडचे. आणि तू कितले ग्लास उदक घालला तू आता. जितले राईस घेतले त्याचे डबल. अच्छा म्हणल्यार रे 1 कप राईस घेतला 2 कप उद्दा. ओके ओके फाईन इथं ऑलरेडी बीटरूट आहे वॉटरी असं चढ घालच नका. हां ओके ओके वय. आता खाली मीठ पुरा पळो का तर मीठ होऊन झालं असतं. चलो. ऍडजस्ट करून पळयता. ओके चलो हांगा आता जत्तस एक नंबर. बापरे या कलर पळून टेन्शन आयले. मीठ जाऊ काची घ्या जाऊ का. ओके माझ्या लागतं स्वीट लागतं एकदम. बीटरूट आम्ही तिथे स्वीट तर लागच्या पुरो मग कशी दिसतो असं. चलो फायनली आज ही कसन बनवू जातस काय होय. घडी घडी सांगची नका. हा Finally- कसन बनवू. फायनली कसन बनवून कसन तरी बनायला. आता कशी बनायला त्या होत ना. कसं नाही बनय बट बनेल चंद करून कळव्या. कांता म्हणले हवे तू कसं बिंगड म्हणतोस. ओके जायत जायत. या बाबा या पळया कलर पळया कशी चालला. ओ हो समज मीठ आणि ओके फाईन. चलो आता लायकोन ढांकी आणि कसं घालतं असं. थोडे घाल. ओके ओके म्हाका तू कळण ऍक्च्युली त्याची काही स्वीटिश लागतस ना. हां चलो हक्का ते ढांकी हा. चलो चलो भगवान चल. का नाम लेके शुरू करते हैं. ओके फाईन. गणपती बाप्पा मोरया. पळया आई जी कसन कशी जात करून येदोळ ते आम्ही ट्राय करणे. आज फर्स्ट टाइम ट्राय करत असते. फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं चुकुंदर राइस. व्हेरी आई नाईस. होप इट इज गुड. चुकुंदर नाही चुकुंदर राईस व्हेरी नाईस. चुकुंदर राइस व्हेरी नाइस. ये तर आता आम्ही हांगा दोघं रेडी झाल्या. म्हाकाय वच्चे असं तिकडे ऑफिस वच्चे असं आणि आम्ही आता हांगा चुचुंदर राईस ओपन करून पळया कशी रिवील झालं. करूया यार समजला म्हाका गोत ना हांव हे ओपन करनी आनी. चलो ठीक आहे पळया. ओ ओय होय दिसतो क्या नाही का? बात है. सुपर एक नंबर. दिख तो अच्छा रहा है. क्या बात है सुपर. हा लाईक झाला यार. भाई सुपर यार सुपर यार. आणतोच ना तोच ना ग्रीन पीस नाही सॉरी कसं नका कसं का बीन्स कलर आणि काय लाईक जात असेल ना. पण पटपटी झाला एकदम. वही यार एक नंबर झाला. Solid. सुपर. चलो आता डब्बा भरी फटाफट वेळ जातस मग काय तू काय अर्ध वाटत स्पून खाऊन पळया ना. पळे वाव बद्दाची मस्त आहे. दाखे अगं दे ऊन जा लाईक पुलाव सुपर झाला ना. टेस्टीला विंगड लागतोस. वय एक नंबर मजा आयला. चलो
एक नंबर एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल गाइस. सुपर. चलो आता फटाफट डब्बो भरूया. तुमका केन्ना कसान हेल्दी खावका जाल्यारी फुल ऑफ न्यूट्रियंट्स तर ह्या कण खाऊयात तुम्ही. वय एक नंबर. चलो आता फटाफट डब्बो भरूया आणि डब्बो पॅक करून सीधा कामावच्या. सुपर. कसन चंद दिसतो त्याचे कलर पण आहे. वय एक नंबर सुपर. तो हंग पळया कसन कलर आयला पळया आणि आमगेल हांगा आता डब्बो रेडी जाला आणि आम्ही आता कामावच्या बाय सरल्या. अँड आवर चुकुंदर राईस इज रेडी. ये सुपर एक नंबर. आता मी हांगाची व्हिडिओ एंड करता ती तुमको परजना की आमगे व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज. अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल. बाय गाईज. बाय गाईज टेक केअर.